मंगळारा 6 फेब्रुवारीक जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सभेक कसलीच अडचण जावंक जायना देखून एसपीजी दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी, दक्षिण गोंय येरादारी पोलीस आणि हेर अधिकाऱ्यांनी मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडाची पळोवणी केली अशें भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकर आणि दामू नाईक हांणी सांगले। ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत लेगीत उपस्थित आशिल्ले। पंतप्रधान मोदीजीच्या सभे खातीर सगळी तयारीचो भाग म्हणून सगळीकडे इन्स्पेक्शन चालू आसा। त्या दिसा कसलीच अडचण जावची न्ही आणि सगळी सभा व्यवस्थित पार पडची म्हणून पार्किंगाचे आसतले किंवा त्याच बरोबर स्टॉल्स खंय आसतली ताजो एक मास्टर प्लॅन तयार जाता आणि व्यवस्थितपणे सगळी सभा 30 ते 40,000 लोकांची 50,000 लोकांची पर्यंत व्यवस्थितपणे सक्सेसफुल जावची हाजो आमचो प्रयत्न। हांगासर ही जी प्रायम मिनिस्टराची सभा आसा 6 तारखेर तेजी तयारी खातीर म्हणून हांगा इन्स्पेक्शन आशिल्लें, दिल्लीच्यानी ऑफिसर्स आयिल्ले आणि हांगा एकूण जागो जो आसा तो ओके जाल्लो आसा आणि आतां ऑलरेडी तेजें काम तुमी पळयतात की चालू जालां। सो 6 तारखेची सभा जी आसा प्रायम मिनिस्टराची ती यशस्वी जावपा खातीर जे कितें प्रयत्न करपाक जाय तसा प्रयत्न आतां चालू आसा आणि डेफिनेटली एक बरी सक्सेसफुल अशी मिटींग ही 6 तारखेर जातली।